गोंय सरकारान म्हादय संदर्भात दिल्ली मुदत सोंपली तरी सरकार वगीच आशिल्ल्यान म्हादय बचाव आंदोलनान आपलें आंदोलन चालूच दवरपाचें थारायलां। 10 तारखेक पणजेन आंदोलन करतकच आंदोलनाक तेंको दिल्ल्या संघटनांच्या प्रतिनिधींचो जाहीर मेळावो रोखडोच जातलो आनी तातूंत मुखावयल्या आंदोलनाची आंखणी करतले अशें म्हादय बचाव आंदोलनाच्या वांगड्यांनी शुक्रारा दीस घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत जाहीर केलां। म्हादय बचाव आंदोलन बावट्या सकयल एकठांय आयिल्ले सुभाष वेलिंगकार, अरविंद भाटीकार, एल्विस गोम्स आनी हेरांनी पणजेन पत्रकार परिशद घेतली। आतां मेरेन 9 कडेन आंदोलनां केल्यान उरिल्ले कडेन 10 तारीख मेरेन आंदोलनां जातलीं। गोंय आनी केंद्र सरकारान म्हादय संदर्भात केल्ली चूक सुदारपा खातीर तांचे कडेन आजून नाताळा मेरेन वेळ आसा अशें एल्विस गोम्सान सांगलें। इफीच्या टायमार 15 दीस मागून घेतले, 15 दीस काल सोंपले। आज सगळे शेपटी टायट करून बसल्याक कोणूच उलयना ताजेर। 15 दीस सोंपल्या उपरांत आतां सामकेंच सिद्ध जाता की हे काडटात फुटींग म्हणून आनी हांचेर आनी विश्वास दवरपाचो कांय उरोंक ना। आंदोलन कशें फुडें व्हरतले तें आमी सांगतले तुमकां। आमचो मेन मुद्दो म्हणल्यार सरकारान आजून एक ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती दाखोवंक ना आनी अशें करून केंद्र सरकार जो आसा तांकां कसो फेवर करता हें सिद्ध जाल्या उपरांतूय गोंय सरकार आजून न्हिदला। हाजेर आनीक एक सिद्ध जाता दॅट दीस गव्हर्मेंट इज टोटली इनकॉम्पिटंट एंड ऑल्सो इन कॉम्प्लिसिटी वीथ बोथ द सेंटर एंड कर्नाटका गव्हर्मेंट। गोंयचो इंट्रस्ट ते राखूंक शकना। तर आमी म्हादय बचाव आंदोलन अशें म्हणटा की क्रिसमस पर्यंत हाजेर तुमी कितें एक्शन जातलें, क्रिसमस पर्यंत ही जी ईसी काय कितें क्लियरन्स ताणें ती एक दिल्या म्हणटा ती पत्रक दिलां खंयच्या तरी लोवर लेवल ऑफिसरान कर्नाटकाक दिलां तांचो इंट्रस्ट सांबाळपाक। हे पयलें आमचो डिमांड आसतलो फाटींगे। दुसरें म्हणल्यार ट्रिब्युनलाची जी ऑर्डर जाल्ली एवॉर्ड डिस्ट्रिब्युशन एवॉर्ड आमी पयलींच सांगलां क्लियरली आनी आमी सगळ्या तालुक्यांनी सांगता हो इश्यू जो आसा ताका 2 भाग आसा। एक वॉटर ट्रिब्युनल, म्हादय वॉटर ट्रिब्युनल आनी दुसरें म्हणटा तें वायलेशन ऑफ ऑल दी एनवायरमेंटल एक्ट्स। वॉटर ट्रिब्युनलान जो जजमेंट दिल्लो काय एवॉर्ड दिल्ले तातूंत वांटून घातलेलें आसा उदक। एक म्हत्वाचें म्हणल्यार म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही स्थापन करपाचो आदेश दिल्लो आसा। आज 15 म्हयने सरले, हाजेर कितें जालां तें कोण सांगना आनी गोंय सरकारान हाजेर कितें पावलां मारल्या ही ऑथॉरिटी स्थापन जाल्या काय ना तें पळोवपाक ताजेरय कोण कांय सांगना। सो इन अदर वर्ड्स ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती ना। पडद्याच्या फाटल्यान हें सगळें काम चल्लां। पडद्याच्या फाटल्यान जें काम चलता तें गोंयचें हित पळयना, फक्त भलतेंच सगळें घडटा थंय आनी हांकां क्लॅरिटी म्हणटा ती ना। हे आतां फसल्या, फोट्यो मारून मारून एके फोटी फाटल्यान दुसरी फोटी मारता मारता ते आपलेच फोटींनी फसल्या। आज त्या लोकांक तोंड दाखोवपाच्या हेजेर ना। सो आंदोलन आमी आनीक तीव्र करतले, आंदोलन फुडें वतलें आनी हाची ताणें जाणीव दवरची। लोक ओगी बसचे ना। सगळ्या तालुक्यांनी आमकां जो प्रतिसाद मेळटा ताजे वयल्यान क्लियर जावन येता। म्हादय संदर्भात सगळ्यांत पयलीं तशेंच सगळ्यांत चड वावर केला तो राजेंद्र केरकारान। ताचे खातीरच आजून राजकीय पक्षांक म्हादय न्हंय संदर्भात राजकारण करपाक अपेस आयला। केरकारान हो विशय उखलून धरिल्ल्यान म्हादयचें उदक उरलां अशा मनशाचेर आरोप करतात ताचो निशेध म्हादय बचाव आंदोलनाच्या वांगड्यांनी केला। राजेंद्र केरकाराचेर क्रिटिसिजम जाल्या। खरें म्हणजे म्हादय विशय जो आसा तो सुरवाती पासून सरकार पेक्षा म्हादय अभियान आनी राजेंद्र केरकारान फॉलोअप केल्या मुळे सुप्रीम कोर्टा पर्यंत गेल्लो। सरकार पयलीं गेल्लो नाशिल्लें, हें लक्षांत दवरपाक जाय। राजेंद्र केरकाराचेर जेन्ना एखादो ऑथॉरिटी क्रिटिसिजम करता तेन्ना ह्यांनी हें लक्षांत दवरपाक जाय अशें म्हाका दिसता। त्यामुळे तांणी सांगचें की सरकार पयलीं गेल्लो सुप्रीम कोर्टांत काय म्हादय अभियान गेल्लें आनी ताचो बोलविता धनी कोण आशिल्लो, राजेंद्र केरकार आशिल्लो, हें लक्षांत दवरचें क्रिटिसिजम कर आनी ताच्या मुळे तांचो आमी निशेध करतात। नंबर 2, म्हादय जलदेवादान आत्तां जशें सांगलें की निर्णय दिला आनी निर्णय दिल्या नंतर एडमिनिस्ट्रेटीव ऑथॉरिटी खरें म्हणजे थंय जाय आशिल्ली ती अजून पर्यंत नेमपाक गव्हर्मेंट सांगता की आमी काम करतात म्हणून। जाल्यार हें काम कित्याक जालें ना?
हो दुसरो प्रश्न म्हणटा तांकां. तिसरो प्रश्न म्हणटात ते राजकारण करतात. पर्रीकराचें पत्र आसत, शहाचें इलेक्शना वेळी उलोवप आसत आनी परसो जावडेकराचो पत्र आसत. हें राजकारण कोण करता हें सरकारान एकदां नीट सांगचें. हो तिसरो मुद्दो. चवथो मुद्दो जो आसा की कर्नाटकान सांगलें की एफिडेवीट जें दिल्या ऑगस्टाचो आत्तां जो सरान उल्लेख केलो की आमी बांदकाम केलें ना आनी फुडें करचें ना. जाल्यार जेन्ना ट्रिब्युनलाचे मनीस थंय पळोवपाक आयिल्ले प्रत्यक्षांत आनी ताणें ताका बांद बांदपाक सांगलो, हें कन्स्ट्रक्शन नासतना बांद बांदलो. हें सरकारान ह्या संबंदांत कितें एक्टिविटी केली त्या संबंदांत खरें म्हणजे कोर्टांत खरें म्हणजे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हें केस दाखल करपाक जाय सरकारान. ही कित्याक केली ना हेचे जाप सरकारान दिवपाची गरज आसा. आनी सगळ्यांत लास्ट हांव सरकारा कडेन मागतां की आतां पर्यंत तुमी ह्या म्हादई संबंदात कितें सरकार म्हणून मागीर 2006 साला पासूनची गजाल आसा ही. 2000 सरकार ही कंटिन्यू प्रोसेस आसा. त्यामुळे गोवा गव्हर्मेंटान आतां पर्यंत 2006 साला पासून 2020 साला पर्यंत गव्हर्मेंटान आतां पर्यंत ह्या केसीत कितें कितें मागलें आनी कितें कितें मेळयलें हें जाहीर करचें अशें आमी मागतात. गोंय सरकाराक हो विशय वेंचणुके मेरेन लांबोवपाचो आसा. सरकाराची भुमिका पळयल्यार तसो अदमास येता. देखून आतां आमकां आमचें आंदोलन खर करचें पडटलें. त्या प्रमाण आमी तयारी चलयल्या अशें वेलिंगकारान सांगलें. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान लोकां कडेन फट उलोवचें न्ही. म्हादय आंदोलनांत प्रमोद सावंत सुरवाती पासून आशिल्लो जाल्यार तांणी सिद्ध करचें अशें वेलिंगकार म्हणटा. ट्यूजडे 10 तारीख ह्या दिसा समारोपाचो मेळावो जो आसा तो धरणा कार्यक्रम जो आसा तो पणजे जातलो. आमी सगळ्यांक उलो मारला की 10 तारखेक 3:30 वरांचेर महालक्ष्मी देवळाच्या समोरच्या चौकान एकठांय येतले. मिरवणूक जातली पणजेंतल्या प्रमुख रस्त्यांचेर आनी आझाद मैदानाचेर सभा जावन ताचें विसर्जन जातलें. एक लक्षांत येता आमच्या की गोवा गव्हर्मेंट इज बेंट अपॉन, ताणें निर्धार केला की म्हादयचें उदक हें कर्नाटकाक व्हरपाक दिवपाचें असो. लोकांक आमकां आश्वासीत करपाक जाय की मदीं तांचें जें टोल मटोल चल्ल्या ती लोकांक फटोवपा खातीर आसा. जशें एल्विसान सांगलें काडटात फटींग अशें जाल्लें आसा. हें नामना तांच्यांनी मेळयिल्लीं आसा आनी तेंच आसा. हें सूत्र पकडून आतां लोकांक जागृत करप अधिकादीक हें जावपाक जाय. आमकां गॅरंटी आसा की सरकार म्हादयच्या संदर्भांत कांय करचो ना. केंद्र सरकारान ह्या गोवा सरकाराक सांगिल्लें आसा की आमी कर्नाटकाक उदक दिवपाचें ठरयलां, तुमी बोवाळ मारूं नाकात, तुमी जास्तीत जास्त लोकांक टोलयत इलेक्शन पर्यंत व्हरा म्हूण आनी मागीर तेन्ना पर्यंत कितें करपाचें तें आमी करतले. हो स्टँड हो गोवा भाजप सरकारचो आसा आनी केंद्र सरकारान हें ठरयलां. त्या प्रमाणे केंद्रीय मंत्री जे हांगा येतात आनी कितें कितें जें सांगतात उलयतात ते त्या सुत्राक धरून उलयतात. ते म्हणजे आमी एका हातून सांगिल्लें की 28 खासदार कर्नाटकांतले वर्सस गोंयचे 2 खासदार पार्लमेंटाचे हाजें लोकसभेचे. तर हे लक्षांत जर घेतलें जाल्यार ज्या केंद्र सरकार ज्या पक्षाचें आसता तांकां हें करपाक पक्षहीत सांबाळपा खातीर लोकहीत सांबाळपाची तांकां गरज ना. 2 खासदाराचो गोवा जो आसा ताजी कॅर करपाची केंद्र सरकाराक गरज ना आनी तांणी तें ह्या गोवा गव्हर्मेंटाक सांगिल्लें आसा आनी तें तांकां खबर आसा आनी एकॉर्डिंगली तें चलता. तें टॅकल करपाक जाय आमकां. गोवा गव्हर्मेंट जो आसा हो नेगेटिव्हाचेर जो आसा ताका भाग पाडूंक जाय. 40 आमदार जे आसा तांकां प्रेशरायज करपाक जाय लोकली आनी अशें करून हो हें फुडें व्हरपाचो आसा. 181 संस्था ज्यो जाल्ल्यो आसा आतां तो पर्यंत आनीक वाडटल्यो. म्हणजे 2-3 सभा आनीक जावपाच्यो आसा आमच्यो. तर त्यो वाडटल्यो आनी त्या सगळ्यांचे प्रतिनिधींचें एकत्रीकरण मोठो मेळावो महामेळावा हो आमी 12 जानेवारीक आमी घेतले आनी ह्या 12 जानेवारीक आमी जें कितें करतले पळय एक्शन सरकार विरुद्ध तें आमी डिक्लेअर करतले. 1-2 एक्टिविटीज ताज्या मदल्या काळान
जातल्यो त्यो अश्यो की आमचे स्थानीक कार्यकर्ते जे आसात, आतां मिटिंग्यो जाल्या नंतर ह्यो धरणां जाल्या नंतर ते आमदारांक लोकल स्थानीक आमदार जो आसा ताका निवेदन दितले, ताजी भुमिका ह्या पर्सनाचेर जाहीर कर म्हणून सांगतली की लोकहिता खातीर पक्षहीत पळयनासतना गोंयचें हित लक्षांत दवरून तूं दबाव हाड तुज्या गव्हर्मेंटार, वेदर यू बिलोंग टू गव्हर्मेंट ऑर विरोधकांनी आसा, अशा पद्दतीन हाडूंक जाय तुमी. दुसरें आव्हान आमी केल्लें आसा, परत एकदां आमी रिवायव करता तें की नगरपालिका ज्यो आसात सगळ्यो गोंयांतल्यो आनी ग्रामपंचायती आसा, ह्या ग्रामपंचायतीचे मेंबर जे निवडून येता हे लोकल थंयचे जे कल्याणाचे प्रस्न लोकांचे आसता ताज्या आधाराचेर निवडून येतात. उदकाचो प्रस्न जो ग्रेव जातलो 30 वर्सांनी 2050 जे तज्ञ आसात तांच्या म्हणण्या प्रमाणे म्हादयचें उदक जर वळोवंक जर दिलें जाल्यार 2050 वाळवंट जातलें गोंयचें. अभयारण्यां ओस पडपाक लागतलीं. धबधबे 2 जे आसा आमचे दूदसागर आनी हरवळें, ही शान आमची गोंयची आसा ती वतली. तें करपाक दितले काय कितें हें परवडटा काय म्हणून, त्या पंचाक पक्ष लागता काय त्या पक्षाक लोकहीत लागता व्यापक, अशा प्रकारचें ताका मेळून हांकां तांणी ठराव घेवचो एकमतान. 2 गट जर आसा जाल्यार ह्या उदकाच्या हाजेर तांच्यांनी एकमत करचें आनी अशा प्रकारचे ठराव तांच्यांनी घेवन ते जाहीर करचे, अशें एक आव्हान तांकां आमचे कार्यकर्ते ठिकठिकाणी मेळून करपाचें आसा. लोकल हित जें आसा तें केंद्र सरकार पळयना, ताज्या खातीर हो लोकल गव्हर्मेंट निवडून दिल्लो आसा. तें जर पळयना जर आसत जाल्यार मागीर त्या सरकाराक निपटचो पडटलो. ताजी तयारी आमची चालू आसा. आमकां खबर आसा की सुशेगादीन कांय जावचें ना म्हणून, हांचेर विश्वास दवरून न्ही, हे टोलवा टोलवी करता तातूंत कांय जावपाचें ना. त्या मुळे ह्या सरकारचें नाक दाबून तोंड उगडपाची तयारीच आमकां करची पडटली. हें आमचें क्लियर जाल्लें आसा की आपूण पयलींच्यान ह्या आंदोलनान आसा म्हणून, म्हणजे आंदोलन जें कितें तो करता तें ताणें दाखोवचें आमकां पुराव्यानिशी. खंयच्या आंदोलनान नाशिल्लो, कित्याक आमी गोंयभर भोंवता. सांखळे जें आसा ह्या त्या न्हंयचेर म्हादयचेर आंदोलन जाल्लें सगळ्या हातूंतल्यान तांकां त्या गांवांनी वचणारे म्हादय बचाव अभियानाचो राजेंद्र केरकार आनी काही कार्यकर्ते जर सोडले जाल्यार खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीच्या कार्यकर्ते थंय वचूंक ना. सावंत खंय वतलो, प्रमोद सावंत थंय. आतां उलयता ह्यो ज्यो सगळ्यो ताणें सर्टिफिकेट हें करपाक जाय, दाखलो दिवपाक जाय. तो नाशिल्लो खंयच आनी आशिल्लो अशें जर म्हणटा जर आसत जाल्यार मागीर तूं प्रतारणा करता. म्हणजे तूं मुख्यमंत्री जाल्या नंतर तुजे कडेन सगळो अधिकार आयलो मरे आवयक वाचोवपाचो. आनी जावडेकार जेन्ना पोस्टपोनमेंट जेन्ना करता तेन्ना आवयचो हो पूत जो आसा तो कितें व्हेंटिलेटरचेर आवयक दवरपाक सोदता.